आणि पयलो जो विशय आसा आयचो जो म्हाका दिसता जी बातमी आयकून खूब जाणांक अजाप जालें तें म्हळ्यार जेन्ना दोंगर फोडपा खातीर इतल्या व्हडल्या प्रमाणांत एक्सप्लोसिव्स जप्त जाली. कितली जाली जाल्यार ऑलमोस्ट 50 kg अमोनिया, 650 डायनामायट्स आनी ताजे बरोबर तें डेटोनेट करपा खातीर डेटोनेटर्स. आतां हातूंतल्यान दोन मुद्दे येतात. पयलो मुद्दो ऑब्वियसली येता तो इतल्या व्हडल्या प्रमाणाक एक्सप्लोसिव्स कित्या खातीर. दोंगर फोडप हें बरें आहा, अख्खो दोंगरच जमीनदोस्त करपाचो प्रयत्न आशिल्लो काय कितें. आनी दुसरी गजाल, फाटल्या कांय दिसां भितर जी रॅम्पंट हिल कटिंगाची केसी गोंयभर जावपा लागल्यात ताजे बाबतींत. हांव सुरवात जयल तुजे कडच्यान करता. वेन यू हर्ड अबाउट दीस, आय थिंक द फर्स्ट रेड सायन वॉज द क्वांटम ऑफ एक्सप्लोसिव्स. Then the question comes why, and what about these so many hill cutting incidents that are happening across, including in the capital city itself, and what do you think is happening? प्रमोद, फाटले एक 2-3 म्हयने पयलीं आमी पळयल्लें अशें की इलिगेलिटीज, लँड इलिगेलिटीज तेजे सारके जोर फोड करून आमी गव्हर्मेंट पळयल्लो, TCP मिनिस्टरूय पळयल्लो, आनी सगळे कडेन इलिगल कितें तरी जाता जाल्यार रोखडेंच दे वर रशिंग टू द सायट आनी एक डॅमेज कंट्रोल्सो करूंक शकतले. आतां पळोवपाक गेल्यार कितलेशेच कडेन अशे दोंगर फोडटा, हें करता तें करता, आनी हें आतां पळय इतले हें एक्सप्लोजीव आसा तेजे security aspect, whether explosives are easily accessible, whether who has given such explosives to detonate and create this thing, what are the security measures in place. एक कंप्लीट लॉलेसनेस कशें दिसलां. सारकें कोणूय हाडटा, कितेंय फोडटा, खंयच हें करता. इफ यू गो जस्ट अक्रॉस द सिटी ऑल्सो फ्रॉम हियर, देर आर सो मेनी प्लेसीस वेर यू कॅन सी हिल्स हॅव बीन कट. सो आतां आमकां अशें दिसूंक लागलां की वेदर development can be scaled up to these hills, whether these hills can be cut as in when you developers wanted to develop, or तांकां कितें रूल लागता, कितें आसता, कांयच समजना कितें जालां तें. कित्याक अशें आमी केन्नाच पळोवंक ना इतले दोंगर फोडिल्ले ते सारके, फ्रॉम नॉट ओन्ली हियर, इवन इन सावथ यू सी. व्हेरी इंट्रस्टिंगली म्हाका जी गजाल कांय जाण सांगतात की ही जी परमिशन्स दिल्ली ती लास्ट PDA किंवा फाटली ज्यो आतां नवीन जाल्ली आतां तांचे हातूंत भितर दिल्ली, बट तेन्ना सुद्दां कशी दिली आनी तेन्ना दिली देखून जाल्यार इट डजंट मीन दॅट द करंट लॉ हॅज टू, आय मीन इट मीन्स दॅट आतां जालें की आतां तांचें अशें जालां की एक्च्युअल दोंगर फोड जावपा लागता तांकां कळटा, ते धांवतात आनी मागीर लक्ष येता की अरे आमीच परमिशन दिल्यात मरे, आमी केन्ना दिल्लें, आमी ह्या टेन्युअरा भितर दिल्लें. अशी एक विचित्र परिस्थिती निर्माण जाल्या. किशोर, चल्लां कितें हें? प्रमोद, हिल कटिंगाचे जर तूं इन्सिडंट पळयशीत हालींच्या काळान, म्हणजे मॅक्झिमम हे हिल कटिंग म्हणजे मेजर मॅसिव्ह हिल कटिंगाचे जे प्रकार आहात ते एक तर रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सान उघड केल्या, नाजाल्यार खंयच्या तरी NGOन उघड केल्या. म्हणजे आमी सुरवात करुया ती मोरजी हिल कटिंगा पासून. मोरजी हिल कटिंगाचो प्रकार स्वप्नेश शेर्लेकर म्हणटा तेणी पयल्यान एक्सपोज केलो, आनी त्या उपरांत त्या टायमार म्हणजे आता TCP मिनिस्टरान सोमतें ट्वीट करून तेची आपण कॉग्निजन्स घेतली आनी आय विल टेक एक्शन म्हणून सांगलें. फुडें तेचेर एक्शन कांयच जावंक ना. मागीर आतांच रिसेंटली आमी पळोवया तो कदंबा प्लॅटो वयलो हिल कटिंग. आतां ह्या हिल कटिंग थंय गेले ऑफिसर, तेंच्यांनी पंचनामा केला, फुडें एक्शन कितें जालां तें आजून कांय कळोंक ना. आनी हो जो इन्सिडंट आसा वाडी तळावलीचो हिल कटिंगाचो, म्हणजे तो सगळो तो इन्सिडंट म्हणजे त्या सगळ्या गोश्टींचेर कहर. म्हणजे इतक्या व्हडल्या प्रमाणांत थंय एक्सप्लोजिव्स जे मेळ्ळ्या पळय ते जर आमी पळयत जाल्यार कितें चल्लां, तूं जो प्रश्न केला पळय तोच प्रश्न आतां तोच प्रश्न म्हाका पडटा. आनी एक इंट्रस्टिंग प्रमोद तुका सांगतात, ती वाडी तळावली हांवें खंय तरी हें केला की तुगेलो तो डेरीचो प्रकल्प म्हणून डेरीच्या प्रकल्पा खातीर एक इंट्रस्टिंग तुका सांगता. आतां ज्या पद्दतीन गोंयान इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां सुरू आसात पळय, फॉर एक्झाम्पल हायवे म्हण किंवा ब्रिजीस म्हण आनी बाकीची, तांकां व्हडा प्रमाणान लोबरां जाय पडटात, माती जाय पडटा. आतां कशी आसता मोडस ऑपरेंडी जाणा, तुका हिल कटिंग करून तो हें करपाचो आसता, फ्लॅटन करपाचो आसता. तूं कितें करता, तूं परमिशन घालता गव्हर्मेंट, एक कॉन्ट्रॅक्टराक धरता. कॉन्ट्रॅक्टराक एक अधिकार आसा की ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर, सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर कामा खातीर जें ताका लोबर जाय पडटा, माती जाय पडटा, त्याच्या खातीर तो हे हिल कटिंगाचें परमिशन मागता, कलेक्टरा कडेन मागता आनी मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन मागता. हो प्रकार तसोच जाला.
हो लोबरां काडपाक आनी माती काडपाक जो गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर म्हणून तेणी तो कोण तो सर्वेश गांवकर म्हणटा पळय तेचो तो आफ्रामेत तेणी त्या आफ्रामेताचें परमिशन घेवन ते थंय हे एक्सक्लुजीव वापरून ते लोबरां काडपाचें काम चल्लां. म्हणजे विशय पळय कसो, म्हाका हिल कट करून जाय, म्हाका वेवस्थीत तेचें फ्लॅटन करपाक जाय. सो हांवें कितें करप, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन वचप, कॉन्ट्रॅक्टरान गव्हर्मेंटाक की म्हाका अशें काम मेळ्ळां गव्हर्मेंटाचें, तेच्या खातीर म्हाका इतलें लोबर जाय आनी इतली माती जाय पडटा, सो तेच्या खातीर हांव हांगा हें काडटलो म्हणून. आनी गव्हर्मेंट तांकां परमिशन करता बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट. म्हणजे खंयच्या थराचेर हे सगळे प्रकार चल्ले ते तूं पळयशी, दोंगर कापपाचे. आनी जशें जोयलान सांगलें तशें म्हणजे आतां भंय म्हणटा तो अजिबात उरोंक ना. म्हणजे इजी, तूं पणजे म्हणजे म्हाका हांव रिक्वेस्ट करीन गोंयकारांक, जेन्ना जेन्ना तुमी पणजेन येतात तेन्ना ह्या पणजेन तुमी कलेक्टराच्या बिल्डिंगे कडेन उबे रावा, नाजाल्यार पेट्रोल पंपा कडेन फेरी धक्केचेर उबो रावा आनी फुडें पळया तो पियर्णाचो दोंगर कसो दिसता तो पळयल्या उपरांत तुमकां दिसतलें की भविश्यान गोंयचो कसो विकास जावपाचो आहा. म्हणजे आमी म्हणटात की नाशी दोंगरार तुमकां घरां ना, विकास हो बकासूच. सद्या विकास आमकां जावो पळय तो मेळत ना, नाका तें मेळटा. पण हे पळयतकीर तुका, कारण म्हाका न्ही एक बरो इन्सिडंट याद जाता की मुगे एक जेन्ना रिजनल प्लॅनाचें एजिटेशन चलिल्लें, आमी तें सामकें एक्सटेन्सिवली फिल्डार कवर करताले. फ्रेंड ऑफ मायन वॉज ट्रॅवलिंग विथ मी, तो गोंया आयिल्लो आनी तेन्ना म्हजे बरोबर भोंवतालो, कवरेजीकूय भोंवतालो, म्हाकाय मातसो आदार करतालो कवरेजीक, उमेदीन भोंवतालो बेश्टो. सो खूब वर्सांनी तो फ्रेंड जेन्ना परत गोंयाक आयलो आनी तेन्ना मेरेन तो टायल्स सप्लाय करतालो. इट्स व्हेरी इंट्रस्टींग. ताणें म्हाका ऑब्जर्वेशन सांगलें तें, आनी तो बेजिकली टायल्स बील सप्लाय करतालो. तर ताणें सांगलें तुका म्हणपाक आपूण सांगपाक विसरता प्रत्येक खेपे मेळटा तेन्ना. हांवें कितें रे की तुका याद आहा आमी म्हणपालो मोटरसायकलीर भोंवताले कवरेज करपाक की हो दोंगर सगळो रिजनल प्लॅना भितर तांबडो केला, तो दोंगर तांबडो केला. आनीक म्हणपाक लागलो आमी सामकी खबर आशिल्ली, लोकेशनाचेर वचून सांगताले पळय हांगा एक प्रोजेक्ट येवपाक शकता काय म्हण. तुका म्हणपाक सांगता फाटली 7-8 वर्सां भितर त्या सगळ्या प्रोजेक्टां म्हणपाक आपण टायल्स सप्लाय केल्यात. ज्या प्रोजेक्टाक आपूण तुजे बरोबर भोंवतालो आनी सांगतालो की अरे हें कितें चल्लां का म्हणून न्ही, त्या सगळ्या प्रोजेक्टां म्हणपाक लागलो म्हळ्यार ह्या फाटली म्हणपाक 15 वर्सां भितर कशे तरेन तोच जो रिजनल प्लॅन आशिल्लो तातूंतलेच पार्ट सारके पिसमील पद्दतीन तांबडी जावपाक लागले आनी डेव्हलपमेंट झोन जावन थंय इमारती कशी उबो रावपाक लागल्यो. हाजें एक बरें उदाहरण ताणें सांगलें. आपल्या म्हणपाक याद आहा कारण आपूण तुजे बरोबर भोंवतालो आनी आपल्या म्हणपाक आज लक्षांत येता की अरे आज हांगा प्रोजेक्ट आयलो, हांगाय विरोध चलतालो, हांगाय आपूण टायल्स सप्लाय करता, थंय विरोध चलतालो, अरे थंय आपूण टायल्स सप्लाय करता, मागीर जालें कितें अशें ताणें एक बरें म्हाका ऑब्जर्वेशन सांगलें. आज जर हे जर प्रकार जर पळयले पांढऱ्यान आनी हिल कटिंगाचे आनी हें तर एक्सप्लोसिवाचें नवीन नाटक तयार जालां, कितें दिसता? हाच्या पयलीं जेन्ना ODPs जेन्ना हें केल्ल्यो स्क्रॅप केल्ल्यो, म्हाका दिसता तुजे डिबेटीन हांवें सांगलेलें की रिजनल प्लॅनाच्या खातीर जें आंदोलन जाल्लें आमी जेन्ना नवे हे आशिल्ले आनी त्या वेळार जे प्रोजेक्ट एबियन्सान दवरलेले किंवा जो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचें म्हणजे फाटल्यान दवरलेलो आनी नवो रिजनल प्लॅन करपाक घेतलो. नवो रिजनल प्लॅन करतना पयलींचो रिजनल प्लॅन आनी मागीरचो रिजनल प्लॅन हातून जे जुळटा ताका परमिशन दिवचें ठरलें. पूण जे कॉन्ट्रोवर्शियल आशिल्ले ते सगळे 2001-2011 हय 2001 आनी 2021 जो जुळटा. पण ह्या दोनींतल्या मदीं भितर 2011तलोय कांय गजाली तांबडी जावन गेल्यो. करेक्ट. पूण हांवें तेन्ना सांगलेलें की ही सगळीं नाटकां, पूण इन्व्हेस्टिगेशन जर केली तुवें जाल्यार जे कितें कॉन्ट्रोवर्शियल आशिल्ले, ज्या प्रोजेक्टांनी ज्या एरियांनी इको सेन्सिटीव झोन म्हण आनी कितें म्हण CRZ म्हण ज्या एरियांनी ऑर्चर्ड हें म्हण प्रोजेक्टाक परमिशन दिवपाक जायना अशें ठरलेलें, फाटल्या 10-12 वर्सांत त्याच जाग्यांनी परमिशन दिल्ली आसा आनी ताजी इन्व्हेस्टिगेशन खरें म्हळ्यार जावपाक जाय. पूण ती जावची ना, आमकां खबर आसा जावची ना म्हणून. सगळे मेळोन आसतात. ताजे मदीं केस टू केस आयले. हा, केस टू केस धरबंदूच उरलो ना. आनी हे केस टू केस म्हणटा पळय प्रकार तेतून सुद्दां कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्टकीच दिल्ले आसा. आनी आज म्हाका जें म्हणटा राती हांव डोंगरेर गेल्लो ते वाटेक येतना म्हाज्या इश्टांनी म्हाका एक डोंगर दाखयलो आनी तो कापून व्हडलो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा आनी हो फाटल्या आमच्या 2-3 जे CM जावन गेलो तांच्या टर्मान तो अप्रूव जाल्लो. सो ही सगळीं जी नाटकां जाल्ली रिजनल प्लॅनाची ती सगळीं नाटकां गोंयकार विसरल्या. ज्या लोकांनी आंदोलनात भाग घेतलेलो ऑस्कर आसतलो आनी फॅक्टरीचे बी सगळे जाण आसतली ते सगळे आतां कोण पिक्चरान ना, तांकांय कोणाक काय पडलेलें ना. सो हांकां मोकळें रान मेळ्ळेलें आसा. ह्यो येयल्लो गेल्लो मनीस
हे जे आपले अप्रुवलाचें नांव म्हणटा केस टू केस बेसिसचेर ह्या पद्दतीन हे आमचो गोंय लुटपाक फुडें सरलेलो आसा आनी आतां हेज्या फुडें कांयच जावपाचें ना. हे जे हिल कटिंगाचे विशय आसा हे म्हाका दिसता हे फाटल्याच मनोज परबान फाटल्या 1-2 म्हयन्याभरान 1-2 म्हयन्याभरान पयलीं मेर्सूचो एक विशय काडलो, मागीर कदंबा प्लॅटूचो आनी हो तिसरो विशय. तर म्हाका दिसता आमचो TCP मिनिस्टर सुद्दां CMाचें आयकचो ना किंवा तुज्या आनी म्हाजें कोणाचें आयकचो ना. मनोज परबान जर कितें केलें जाल्यार इमिडिएट एक्शन जाता. तर आमची रिक्वेस्ट आहा मनोज परबाक तेणी जे कितें चल्लेलें आहा पळय गोंयकार गोंयभर त्या सगळ्यांच्यो कंप्लेनी घालच्यो जेणे करून विथीन अ मिनिट एक्शन जाता. कारण सांगता तुका आमच्या कडेन फ्लायींग स्क्वॉड आसा डेप्युटी कलेक्टराच्या अंडर, रेव्हेन्यू मिनिस्टरच्या अंडर आमच्या कडेन फ्लायींग स्क्वॉड आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमच्या कडेन आसा, एक मामलेदार आसा आमच्या कडेन, कलेक्टर आहा आमच्या कडेन. एक मनीस केन्ना स्वेच्छेन तुवें जर केन्ना आयकला व्हॉलंटरीली जावन कोणी एक्शन घेतल्या अशी केन्नाच जायना. कोण तरी सांगचें पडटा हें. जेन्ना कदंबा प्लॅटोचेर हिल कटींग जालें जें धडधडीत दोळ्यांनी दिसतालें तें जो मेरेन तुगेलो इशू काडलो ना तो मेरेन एकाय सरकारी अधिकाऱ्याक तें दिसलें ना. सो कितें जालां किशोर, आमी कुड्डे जाल्यात, भेड्डे जाल्यात काय मोने जाल्यात काय तिनूय जाल्यात? तिनूय जाल्यात. आमी तिनूय जाल्यात. आनी आतांच पांडुरंगान जशें नांव घेतलें डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो, पॅट्रिशिया, खुबशे सामाजीक कार्यकर्ते, कित्याक म्हणून तेंच्यांनी गोंय सेव करपाक परत परत रस्त्यार येवपाचें, म्हणजे तेंच्यांनी रस्त्यार येवपाचें, लोकांक जागृताय हाडपाची, सरकाराचेर दबाव हाडून ते कॅन्सल करपाचें आनी आमी लोकांनी परत त्याच चोरांक निवडून दिवपाचें. अशें जर करीत जाल्यार फाल्यां चल तुमी कर्माची फळां तुमीच भोगा अशी परिस्थिती जाल्या. सो आयज कितें जालां प्रमोद की इंटलेक्च्युअल लोक किंवा हे सामाजीक कार्यकर्ते म्हण, एनवायरमेंटलिस्ट म्हण, आतां बाबडो राजन केरकार सारको मनीस काम करता तेका लोक कितेंय म्हणून लोकांनी कितें आरोप तेका कांय फरक पडना कारण तेजें ध्येय सारकें परफेक्ट बसलेलें आसा. तसोच अभिजीत प्रभुदेसाय आसा. सगळ्याच तुगेलो राजेंद्र केरकार जावपाक जावं शकना पूण अशें एकदां लोकांक जागयतकीर जर परत परत आमी न्हिदपा लागले परत परत येवन ताणें जागोवचें म्हाका. तें तुका सांगता हांव हें मरे पाप किंवा हो म्हणटात तो दोश म्हणटा तो आतांचो न्हू, फ्रॉम पोर्चुगीज रेजीम 450 इयर्साचे. भारत स्वतंत्र 1947 जाल्या उपरांत आमकां 14 वर्सां कित्याक लागलीं? हे BJP वाले नेहरूच्या नांवान कितकेय जरी हें फोडूं पूण इच्छाच नासली न्हू गोंयकाराची आमकां मुक्त जावंक जाय म्हणून. इच्छा तयार करपाक आंदोलन करचें पडलें.